अणजुणच्या झरीवाडो वाठारांत वॉर्ड क्रमांक 5 उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांक बरो त्रास जाता। भौशीक बांदकाम खात्यान उदकाची पुरवण बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांक बोरवेलचे दूषित उदक वापरचें पडटा। ताका लागून जायते जाण दुयेंत पडल्यात। फाटल्या 6 वर्सां सावन ह्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडला। संबंदीत खात्यात ह्या विशीं कागाळ करूनय हाचेर कांय उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान सोमारा थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन उदकाच्या उणावा आड निशेध केलो। पाणीच ना रांदतलो जाल्यार कोणाय कडसून एक कवसुली घेवंक जाय मागून भायली उदकाचे एक कवसुलीन इल्ले इल्ले करता मागीर दुसरे दीस आणखी कोणा कडेन मागता आदार ना न्हू। लायसन ना तांकां पंचायतीन तांकां कोट्यांनी रुपया घेवन 2019 परत सांगता 2019 कोट्यांनी रुपया घेवन तांकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्ली आसा। तेजेर हांव विजिलन्सा कडेन मागता तेजेर इन्क्वायरी करची पंचायतीचेर म्हणून आनी तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचे आनी 10 वर्सां तांकां इलेक्शनाक रावपाचें ना म्हणून करचें आनी हे पंचायतीक 50 कोटीचो फायन घालचो गोवोरमेंटान आनी PWDन। हे आमचे हाल आमकां नाल्यार ते 50 कोटी आमकां वापरा तेंचे कडसून घेवन आनी आमकां उदकाची सोय करा। पण हांव मागता परत PWD मिनिस्टरा कडेन की आतां CMच PWD मिनिस्टर आसा तेणी हेजी दखल घेवची आनी आमकां उदक दिवचें। कित्याक तो सदांच तेच्या तोंडान भाशण आसता हर घर जल म्हणून, खंय आसा हर घर जल। उदकाचो इतको प्रॉब्लेम जाला, बुरशें उदक गेल्या कारणान आमचे केंस सगळे झडटात। खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। ल्हान भुरगीं आसा मॉर्निंग एक्टिविटीज करता न्ही, ब्रश करता, बाबा गागल घेवं नाका तें उदक पोटान वयतलें। आमी घेयना पूण भुरग्यांक कितलें म्हणून सांबाळपाचें सांग। भुरगे घेता एकदां चुकून मागीर तांकां कितें इन्फेक्शन जाता कितें आमी कितें म्हणून करपाचें। PWD कंप्लेन केल्ली आसा तुमी? हय कंप्लेन केल्या। ते विलास आहा पळय तेंच्यांनी सगळें आडोवन दवरला न्हू। आतां ते आमचे कितें स्प्रींग आसा पळय नॅचरल ते सगळे आडयल्या, म्हणजे फावंडेशन करतना घरे सगळे आडयल्या आनी जे थोडे उरले न्हू ते बुरशें उदक सगळें येता आमकां। आमी आसा अंजुना कायस्वा वॉर्ड नंबर 5 झोरवाडो हांगासरले जे वाड्या वयले लोक आसा ते सध्या आपल्यो कळसुल्यो घेवन रस्त्याचेर येयल्ले आसा। मेन इश्यू म्हटल्यार हांगासरल्या लोकांक गेली 5 वर्सां जाली PWDचे जे गव्हर्मेंट उदीक आसा ते येयना। सो गव्हर्मेंटान तांकां उदकाचो जो इश्यू आसा तो डायवर्ट करून एक तेंच्या वाड्याचेर बोरवेल बांदून दिली, पण काही कन्स्ट्रक्शन येयल्ल्या कारणान जे तेंची जी STP नसल्या कारणान जे सिवेज उदीक जी आसा ड्रेनेज जी आसा ती तेंच्या कुशींतल्या व्हाळान वयता आनी तें उदीक खंय तरी कंटॅमिनेटेड जाल्लें आसा। बऱ्याचशा ऑथॉरिटीजां कडेन ह्या वाड्या वयल्या लोकांनी कंप्लेन केल्ली आसा, पण आयच्या तारखे मेरेन ह्या हेचेर अजून तांकां सुटाव मेळना। उदकाक लागून हांकां जो त्रास जाल्लो आसा हे खंय तरी लोक सरकाराकूच ब्लेम करता। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोते।